300-500 लोकांचो पुलीस फोर्स हाडून दवरलो आनी थंय लोकांचे 60 जाणांचे लोकांचेर केसीस घातली. केसीस बिश्टी. जे मनीस थंयसर इनवॉल्ड नासले, तेंचो थंयसर कांयच रोल नासले, जो मनीस थंय प्रेझंट सुद्दां नासलो, जो मनीस आपल्या घरा कडेन न्हिदला, कोण भायर आसा आपलो कामाक, त्या सुद्दां लोकांचे तेंचेर थंय केसीस घातली. एक केसीन घातले तांकां. त्या उपरांत सेकंड केस तेंचेर परत घातली. सो असो करून तांकां थंयसर टोटली हॅरेसमेंट केलेलो आसा. आतां परत हांणी नांवां एडिशनल एड केल्लीं आसा कालूच पयरूच, जेंकां ते केसीचे कांय लेने देने ना, ते खंयसरूच इनवॉल्ड ना. ती पयरूच तेंची बावड्यांची 4 जाणांची परत नांवां एड केलेलीं आसा. सड्यावयलेच भुरगे सगळे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे. अशें दाखोवन दिता कितें ते आनी ते वयल्यान भुरगे बाबडे गव्हर्मेंट सर्वंट, तांकां बिश्टी नांवां ते बावडे खंयसरूच ना. असो इन्सिडन्स थंयसर आयज मुर्मा गोवान थंयसर घडपाक लागलो आसा. खंय तरी हे मिसयूज करपाक लागलेले आसा. तेजे उपरांत जो सेकंड इश्यू आसा, आयज तुमी पळयता, आयज आमचो मुर्मुगांव तालुका आसा, तशेंच आख्खे गोंयभर आसा. ज्या मनशा कडेन ताकद आसा, ज्या मनशा कडेन जाता करपाक, तो मनीस आपलें एक घर बांदपाक सदांच फुडें सरता आनी सदांच दिसता लोकांक कितें आपलें घर बाबा आपल्यान बांदचें. आनी आयज आमी मुर्मुगांव तालुक्यांत पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जी घरां आयज आसा ती चडांत चड घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, म्युनिसिपालिटी लँडाचेर आसा. आयज अशी म्हणूंक शकना कितें 80% तरी हांव सांगूंक शकता कितें घरां जी आसा ती गव्हर्मेंट लँड आनी म्युनिसिपालिटीची. फक्त सड्यावयलीच न्हू, फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचीच न्हू, आख्खी आमची मुर्मुगांव तालुकाची जी घरां आसा आयज ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आयज जेन्ना मुर्मुगांवान हांव तुका सांगता, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्याचेर आयज कांय ना म्हणल्यार 20-25 घरां थंयसर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज 20-25 घरांचे थंयसर काम चालू आसा. कोणा कडेन जाता ते बावडे आपलें घर बांदपाक फुडें चलता. हें पयलीं सुद्दां कितलेशे लोकांनी थंयसर घरां बांदलीं. आयज पर्यंत केन्ना खंयच्याच घराचेर बाबा ऑब्जेक्शन हाडून हें आमी केन्ना स्टॉप करूं ना. आनी आयज हांव आमदार जाल्या उपरांत सुद्दां कितलेशे लोक म्हाजे कडेन येता, बाबा आमी घर बांदपाक सोदता म्हणून. हांव तांकां एकूच सांगता, बाबा तुमी जें घर बांदतात तें तुमच्या ताकतीन तुमी घर बांदा. म्हाज्या सायडीसून तुमकां कसलोच प्रॉब्लम आसपाना. कित्याक म्हाजो एकूच ध्येय धरला, केन्ना कोणाच्या घराचेर आनी कोणाच्या पोटाचेर येवपाचो ना म्हणून. म्युनिसिपालिटीसून तांकां स्टॉप ऑर्डर वयता. अशी म्हाजे कडेन कितलींशीं एप्लिकेशनां येयल्लीं आसा जेंकां स्टॉप ऑर्डरी गेल्लेली आसा. ही स्टॉप ऑर्डरी वयता तांकां एका दिसाक स्टॉप ऑर्डरी वयता. सकाळची तेंचे कडेन स्टॉप ऑर्डर वयता, थंयसर म्युनिसिपालिटीचे लोक येता, तेंचें काम स्टॉप करता. सोमते थंयसर पुलीस फोर्स पावता. पुलीस ते लेबर कोण काम करपी आसता तांकां घेता, अरेस्ट करता आनी तांकां व्हरोन पुलीस स्टेशनाचेर बसयता. सोमते दोनपारचे PDAचे लोक येता. सोमते सांजचे फ्लायींग स्क्वॉड येता. म्हणल्यार हो एक मनशाक जेन्ना स्टॉप ऑर्डर वयता पळय, इतली स्टॉप ऑर्डरी थंयसर लोकांक पावलेली आसा, तेजी हियरींग चीफ ऑफिसर घेता. बट केन्नाच कोणाचे अशे इश्यू जावना. बट हे फावटी अशी इश्यू जाल्लेली आसा की एकदम सगळो फोर्स धाडपाक लागलेले आसा आनी लोकांची घरां स्टॉप करपाक लागलेली आसा. जाल्यार ताका प्रॉब्लेम ना. आतां दुसऱ्यान कोणी बांदलें जाल्यार ताका प्रॉब्लेम. अशें कितें जावं शकता. जाल्यार एक भगवद्गीतान आमच्या कृष्णान सांगलेलें आसा, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधश्च पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संपदी मासुरी. म्हणजे आसुरी व्यक्ती असता ताका दंभो दर्प राग अभिमान आणि शिक्षण नासता, ताका अज्ञानी असता आणि तो आपली मनमानी करीत असता, आपल्याक जाय तशें करता. आपल्या अगेन्स्ट गेलो जाल्यार ताका राग येता. जाल्यार तशें तो म्हणटा आपूण देखावो करप भायल्यान, आपूण बरो मनीस देवाचो मनीस, पूण भितरल्यान वायट वृत्ती. आयज सेम तशेंच जाल्लें आसा. आयज बाकी आतां लोकां खातीर लोकांची कंप्लेनी येता, ही बारीक बरी गोश्ट न्ही, अशी गोश्ट जावंक जायना. विनाशकारी विपरीत बुद्धी. त्यांनी ते लास्ट इलेक्शन 2017 लेसन घेवंक जाय आसलें की आपूण 150 वोटान जिखला, आपली खंय तरी चूक जाल्या, आनी लोकां कडेन बरेपण करूंक जाय, लोकां कडेन बरी वृत्ती करूंक जाय. पूण तेंच करीत गेलो आनी तेच्या खातीर आयज असो रिजल्ट जालो. जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, धाकट्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज 16,000 वोटां भितर 1947 लीड येवप म्हणजे अख्खे लोक तुज्या अगेन्स्ट अशें म्हणून दाखोवन दिता, डिफीट एक्सेप्ट कर. आनी आमी सांगूंक सोदता तुका की बाबा तूं डिफीट एक्सेप्ट कर, काम करूंक दी, आमचें काम पळय, लोकांक आमच्या वांगडा आमी जशें आमच्या MLAन सांगलें. आयज आमचो MLA कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, वोट मारले कोणी वोट मारूंक ना ते पळयता, सगळ्यांक विजीट करता, सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. बाबा तुजी तूं वृत्ती चेंज कर, एटिट्यूड चेंज कर. हांव तुजे चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की बाबा तेन्ना इश्यू जालो तूं येयलो, जाल्यार आयज इश्यू जाता तेच्या खातीर तूं यो न्हू. आयज कितल्या लोकांक हॅरेसमेंट जाता. आयज जशें की सांगलां की कोणाचो बापूय सीक आसा आनी ताका तूं ट्रान्सफर मारता, अशे खुबशे इश्यू आसा. घरांतले इश्यू बाबा ते तूं हॅरेसमेंट लोकांक करता, तुमी लोकांक रेस्ट दिना, पीस दिना. एक्चुअली आमकां पीस जाय.
आमकां युनिटी जाय ती आमी एक्सेप्ट करता. आमचे लोक आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवतना सगळे लोक मेळटा सांगता आमकां आनी बाबा आमकां अशें चल्लें बाबा कित्याक अशें करता तुमी. आमी मॅसेज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक थंय बरे लोक आसा आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाणटेले लोक आसा शिक्षीत लोक आसा देवाचे लोक आसा तांकां सांगता की ताका मातशें सांगा समजया ताका सुदरा ताका एटिट्यूड चेंज करा.